कोविड दुयेंत जाल्ल्या दुयेंतीं खातीर पयल्याच पावंड्याचेर तांचेर उपचार जावचे म्हूण गोंयांत आशिल्ल्या फार्मासी सयत भलायकी केंद्राचेरूय फुकट वखदां दिवपाची सोय केल्या. दुयेंतींनी तांच्या दुयेंताचो अहवाल येयसर रावचें न्ही, तांणी ही वखदां घेवची असो सल्लो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिला. दुयेंतींनी वेळ व्हगडावच्या पयलींच इस्पितळांत वचून चांचणी करून तांकां दिल्ली वखदां वेळाचेर घेतल्यार दुयेंतींक इस्पितळांत रावपाची गरज पडची ना, अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलां. ट्रिटमेंट ही सिम्पटम्स दिसता आसतनाच सुरवात करची. आपल्या टेस्टीच्या रिपोर्टाक रावचें न्ही. आमी जी ट्रिटमेंट दिल्या इवन दो प्रायवेट फार्मासींतल्यानय घेवचें, आयच्यान फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेम ट्रिटमेंट म्हणजे डॉक्सिसायक्लीन, पॅरासिटामॉल आनी आयुमिसॅटीन ही फ्री ऑफ कॉस्ट PHCचेर अवेलेबल आसतली. तुजी टेस्टींग तुवें रिपोर्ट येयला काय ना हाची वाट पळोवपाची ना. ही पयल्या दिसाच्यान वखदां घेवपाक सुरवात करपाची. म्हाका दिसता हो 5 दिसाचो जर डोस घेत जाल्यार कमीत कमी हॉस्पिटलायजेशन एवॉयड करपाक शकतले. ते आपलो रिपोर्ट येतलो आनी पॉझिटीव जाला जाल्यारूच आपूण घेतलो, जाल्यार ना. म्हाका दिसता फर्स्ट डेच्यान सिम्पटम्स दिसना फुडें किंवा डावट जर आपल्याक येता जाल्यार सुद्दां घेतल्यार जाता. फक्त तितूर जी प्रिकॉशन्स म्हटल्यार एबाव 15 इयर्स प्रेग्नंट आनी लॅक्टेटींग वुमन ना तितकी प्रिकॉशन्स घेवची. आनी बाकी सगळ्याच जाणांनी म्हणजे जे व्हडले कसलेच सायड इफेक्ट्स हे लोकांक दिसून येना, एक्सेप्ट सम गॅस्ट्रायटीसच्या पलीकडे सायड इफेक्ट्स ना, म्हणून ही मेडिसिन्स ही सगळ्यांनी घेवची. काल हेल्थ मिनिस्टर आमचे डॉक्टर्स हांच्यांनी सगळ्यांनी अनावन्स केला. हांव परत ते सांगता की हे करपाची गरज आसा. पण फाल्यांच्यान म्हणजे विदीन 24 hours हे फाल्यांच्यान रिपोर्ट्स मेळपाक सुरवात जातले. डिली रिपोर्ट जावचे ना. पण तरी हांव रिपीट करता, रिपोर्ट दिले म्हणून मेडिसीन घेवपाची एवॉयड करची न्ही.